पणजे पुलीस स्टेशनान. सो आयज नव्यान कितें तांच्यांनी विचारला काय कितें? तांचो नॉर्मल रुटीन लिगल कितें फॉलो करपा तें हांव फॉलो करता. म्हाका आपूच ते पाटी हांव येतलो. हांव सारको लॉ अबायडिंग सिटीजन. हांवें कांय वायट केलें ना. सिटीजन हांव गोंयचो मोग आहा म्हाका. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी एन अकाउंटेबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, but in your limits. I have nothing much to say. I have really काल सांगितलं सगळ्यांक कितें आहा तें. हांवें कांय वायट केलें ना. सनातन धर्माक हांव काळजांतसून हांव रिस्पेक्ट करता. आनी तो व्हिडिओ मातसो ट्विस्ट करून दाखयलो तेलो लोक मातसो हें जालो. पूण रियलिटी व्हिडिओ चोवपाक गेल्यार हांवें एक उतर म्हणलो. कांयच वरून कालच्या स्टेटमेंटाच्या नंतर काल व्हिडिओ तो परतून व्हायरल जाला. तुवें म्हटलां की हांगा देनावली जी एरिया आहा थंय सनातन बंद करचे. ना हांवें म्हणलें ते मनशाक गौतम कट्टरा बॅन करचे आनी ते ऑर्गनायझर कोणे तो व्हिडिओ इव्हेंट केल्लो तेंचे ताबडतोब इन्क्वायरी जावपा जाय इतलें म्हणलें हांव अजून स्टँड करता विथ माय गौतम कट्टराक गोंयसून बॅन करपा जायोच. आमचो पयलो आदलो मुख्यमंत्री बाब स्वर्गीय आमचो पारेकर साहेबान देखून ते मुतालिकान बॅन केल्लो. कित्याक बॅन केल्लो तेणें? सो यू नो वी हॅव टू मेक शुअर आमी गोंयकार ना बाणाले म्हण न्हू. इट हॅज टू बी ही हॅज टू बी सी इफ एनीवन इज कमिंग विथ द मायंडसेट ऑफ destroying the communal harmony in Goa, then we have to stand strong. No, तुम्ही आमी आमचो तो भायर सोलान तुमचे आमचे मिडिया भावचे केसकून पडलो तो एसकून लायफा कोणे केलें ना. तुमकां तुमी आहाय म्हूण आमी आहाय. तुमी फोर्थ पिलर तुमी डेमोक्रेसीचे आमचे मिडिया भाव भयण. तुमचे देखून कितें म्हणलें दॅट इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी रॉंग अँड व्हेरी डिस्टर्बिंग. मिडिया हॅज द फूल रायट टू क्वेश्चन एव्हरी वन बिकॉज यू ऑल ब्रिंग द न्यूज टू ईच अँड एव्हरी हाऊस होल्ड. So, yeah. But you not mentioned the word Sanatan in your speech? I have not mentioned the word Sanatan Dharma. They have said I have mentioned the word Sanatan Dharma. Sanatan Dharma हांव काळजांतसून रिस्पेक्ट करता. कित्याक हांव भुरगेपणासून मुगे बेस्ट फ्रेंड हिंदू. म्हजो राखी सिस्टर हांव तेगे घरा पळयता. आमचे स्वर्गीय शांताराम नायकाचो चेडो अर्चित नायक जो गोवा युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट तेजी बायल म्हाका वर्सा राखी बांदता. हांव पणसाक फर्स्ट पुजा तेगे घराको कोता. हांव कुल्लेवाले तेगेले हिंगा कुंकोळे हांव कोता पुजा तेजे बारा बसून. आमी गोंयकार मरे. क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू आमी सगळे एक. आमी गोंयकार. ना हांव नगो कित्याक टार्गेट कोताय ते तेमकां खबर आहा. बट हांव एज अ गोवन आय विल स्टँड फॉर अँड प्रोटेक्ट माय गोंयकार. नो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड नथिंग मोर आय हॅव टू से. परते बीन आपयला तुमकां? ना. But I have, whenever they've called me, I have come according to the law, and whenever they'll call me, if they call also, I hope they don't, because I think everything is clear. That's all. The people are demanding that they should arrest you. That one, two people are doing that. I have so many of my Hindu friends who know exactly what is happening. See, Goans want peace and harmony in the state. Even you want peace and harmony. We don't want all of this coming and going to the police station. We all have work. You all are also in this hot sun. It's not right, no, sir, to break the peace of mind of anyone. See, I have to protect the identity of Goans. Whether we are of a Catholic, Muslim or Hindu, we have to protect the identity. You all also have to protect. I also have to protect. When they jumped on the media brothers, we all came in support. Why? Because you all are one of us. We have to support you all. No one from outside Goa can come and dictate terms of our land. Our land, you and I will decide, not an outsider, right or wrong person.